आम्ही गावकारांना काय अर्थ ना आम्ही गावकार सामके थरपणात मनीस फोटींग जाले आम्ही गावकार अशे पद्दतीन आहा पण तुम्ही कितें करता मात तरी विचार करा कसलो तरी विचार करा देवस्थानाचें कितें कितली इतकी पिळगेचें आमचें देवस्थान हें वयता हें आमचें आमी कितें करचें आमी देवाक थंय सांडचो आनी आमच्या देवान आमी देवाची पुजा करची न्हू अशी जाल्यार तुमी बी सांगा तुमी देवाची पुजा करता तुमी देवळान सरनाका तुमी भितून सरनाका म्हणून सांगा मान्य आसा इतक्या वर्साचें आमचें देवस्थान आहा तें कितें करचें हें सांगा तुमी आतां उद्या आनी इतके लोक आतां काजीच्या तेंपार काजी कोण कोण खाता नाशणे रोवन खातालो भात रोवन खातालो हें सगळें मळ लोकांचें लोक पीक काडटालो काजी आनी काजी ज्यो करता 3 म्हयन्याची पीक पूण लोक 12 म्हयने घरान बसून सिजराक खाता ती वयता आतां तुमी जर घेता कितें करपाचें उलया आनी सांगा निर्णय दिया जाका आणि त्यांच्यानी आमकां ते दिल्ली सावंतवाडीच्या संस्थानीक राजान दिल्ली तेन्ना तो राजा एक संस्थानीक आसले तेंच्या आणि हे मेळावचे देवस्थान जे आसा अशी 5 देवस्थानां आसा आमच्या गोंयांत 5 देवस्थानां आसा पयलें पर्यें 3 देवस्थानां हे काय पयलें पर्यें दुसरें करंजाळे कुंठळ तिसरें मेलावली अशी आमची 3 देवस्थानां ही जी आसा ती संस्थानिकान बसयल्लीं आमी न्ही बरें पयलीं तेन्ना पोर्तुगीजूय नासले राजेशाही आसली तेन्नाची आनी तेन्ना ही जमीन आमी भोगताले त्या टायमा पासून आनी ती जी आतां तुमी हें करता मातशें हें करा तेजेर स्टडी करा आनी तेजेरूच तुमी फॉरवर्ड करा बेश्टे कोण तरी सांगता म्हणून मातशें हें करनाका मागीर तुमी हें काम सुरू तुमचे जे रिप्रेझेंटेशना वयर खंयच्या ऑफिसरांकडे गेल्या आय कॅनॉट क्वेश्चन एनीथींग ऑन हांव तुमकां कितें कांय सांगूंक शकना बिकॉज इट इज द डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ दोज ऑथॉरिटीज करेक्ट म्हजी आयज ड्युटी हांगा इट इज लायक एक्झिक्युटीव मॅजिस्ट्रेट ड्युटी आय हॅव टू प्रिवेंट एनी अनलॉफूल असेंब्ली जी आसता ती हांवें प्रिवेंट करपाक जाय ओके दुसरें ह्या सगळ्याक बाउंड्री मार्क्स ना कळ्ळें आज जे पळय हाडल्या पळय न्हू it is fixing of all those points demarcation of the full survey number okay आता डिमार्केशन करप हें फक्त गव्हर्मेंटाचेंच काम आसता तें तुमी करूंक शकना करेक्ट हां जे लॉफुली जे गव्हर्मेंट बाउंड्री घालून दिता जे हें करता दोज आर द बाउंड्री मार्क्स जे बाउंड्री मार्क्स आसा ते फिक्सिंग करून येयल्या दुसरें इफ तुमी जर कोणें जर तांकां प्रिवेंट केलें ऑन द ऑफिशियल ड्युटी तुमचे बेश्टे ऑन ओपोजिशन म्हणून तुमचे बेश्टी मागीर चार्जशिटां फायल करची पडटली आमकां करें विच आर नॉन बेलेबल ऑफेन्सीस फॉर प्रिवेंटींग एनी ऑफ द ऑफिशियल ऑन गव्हर्मेंट ड्युटी सो ते डिमार्केशन करपाक येयल्या दे वील डू द डिमार्केशन वर्क तुमचे जे रिप्रेझेंटेशन आसा ते रिप्रेझेंटेशन हांव घेता आनी आय वील गिव इट टू माय बिकॉज एज अ एक्झिक्युटीव मॅजिस्ट्रेट म्हज्या वयर STM आसता टू हूम आय हॅव टू सबमीट युअर एप्लिकेशन ओके तुमचे जे कितें रिप्रेझेंटेशन आहा ते हांवें दे दिया आनी टुडे वी आर मीटिंग द बाउंड्री फिक्सिंग जे बाउंड्री 67/1 67/1च्या सगळे हे टू कंटिन्यू इट वील बी अ कंटिन्युअस प्रोसेस टील दॅट आमी बाउंड्री फिक्सिंग करतले कित्याक ते ह्या सगळे बाउंड्री हे सारके ना 3 अंडर वीच वीच इज अ नॉन बेलेबल ऑफेन्स कळ्ळें न्ही If I am wrong, you can consult your you can ask बाय पळय आयकून घ्या आम्ही पळय आज म्हजी ड्युटी जी आसा ती मॅजिस्ट्रेट ड्युटी तुमकां सांगलें म्हजी मॅजिस्ट्रेट ड्युटी आज सो आय एम डुईंग इन अ मॅजिस्ट्रेट ड्युटी आय हॅव टू प्रिवेंट द अनलॉफूल असेंब्ली कळ्ळें तुमकां रिक्वेस्ट करता फक्त म्हजे जे पळय ऑफिसर काम करता तांकां खंय म्हाका तुमी जर अशें येवंक नासलें हांव पुलीस हाडचें नासलें म्हाका पुलीस हाडपाची गरज नाशिल्ली आनी हांव हरशीं हाडचें नासलें आय वील बी अलोन वीथ देम कळ्ळें तुमकां तुमी जर लिगल हेजेर प्रोसेस करता न्हू इवन आय एम एक्टींग अंडर लिगल प्रोसेस हांव अनलॉफुली कांय हें करिना कोणाचे हेजेर येवंक ना म्हाका ऑर्डर आसा हांव आयला हांगासर ऑर्डर आसा ते आयल्या कळ्ळें न्ही फक्त तुमकां फक्त एक सांगता कित्याक दिसाचो इशू तुमकां सांगता तुमच्या बरोबर तो एक मनीस आसलो पॉझिटीव आसलो हांव सकाळच्यान सांज पर्यंत ताका कॉल करी पॉझिटीव आशिल्लो म्हणून कळ्ळें जें कोण स्टॉप करूंक शकना कोणूच स्टॉप करूंक शकना
आणि इट इज कमिंग फॉर अ लिगल प्रोसेस. आम्ही कितें इलिगल करूंक येवंक ना हांगा. आमी डिमार्केट करता. डिमार्केशन इज अ लिगल प्रोसेस. दॅट यू पीपल अंडरस्टँड. तुम्ही समजून घेयात. तुम्ही जर जाग्याच्या ह्या हेजे वयल्यान केला न्हू, ह्या हेजे वयल्यान तुमच्या एडवोकेटान जर केला न्हू, हो खंयचो तरी उतारोच घेतला. खरें बेश्टो उतारा शिवाय कांय घेवंक ना. तोय तुम्ही गव्हर्मेंटाच्या हितूनच सर्वेंतल्यान उतारो काडलेलो आसा. तो तुमचो स्वताचो उतारो करूंक ना. तेन्ना तुमी चलात आनी म्हज्या लोकांक बाउंड्री डिमार्केशन काम करूं न्ही. विदाउट एकूय हिंड्रन्स धरिनासतना तांकां अलाव करात.